फोंड्या म्हालात भटक्या सुण्यांचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। ह्या सुण्याक लागून हल्लो करपाचेच न्हय तर अपघाताच्या घडणुकांनी लेगीत वाड जाला। कांय म्हयने पयलीं दुर्गाबाट वाठारांतल्या एका माणकुल्या चलयेचेर सुण्यांनी हल्लो केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले, जाल्यार फाटल्या 2 वर्सांत 100 परस चड लोकांचेर सुण्यांनी हल्लो केल्ल्यान फोंड्याच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार केला अशी माहिती मेळ्ळा। देखून संबंधीत खात्यान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी फोंडेकार करपाक लागला। फोंड्या सिटी एरियेक भटक्या कुत्र्याची भरपूर संख्या वाडलेली आहा। ते कुत्रे मोटरसायकलीर जावं मागीर अशें कोण चलोन वता तेंच्या फाटल्यान धांवता। आतां एक फाटले एक भुरगो घास मारून तो भुरगो इंजर्ड जाल्लो आहा। म्हळ्यार हांव लोकांक मागता की गव्हर्मेंटा कडेन ह्या भटक्या कुत्र्या खातीर तेंच्यांनी उपाय करचो। जगभर आतां म्हणजे फोंड्यान कितें जाता, खंय गांवांत वयत आसता कुत्रे लोकांच्या आंगार वयता आनी प्रत्येक कुत्रे आतां प्रत्येक मनशाक घास मारता आनी जावं एक केसी भरपूर वाडलेली आसा। आतां हें कितें जालें की घास मारले की म्हणटा की आयडीन आयडीन जावं म्हयन्याक 25 ते 100च्या वयर आतां कुत्रे आतां मनशाक घास काडपाक प्रत्येक म्हयन्याचे आतां 100 केसी आतां आयडीन आसता। सो हेजेर आतां हे गव्हर्मेंटान सीएमान कितें तरी किंवा फोंड्याच्या आमच्या आमदारान कितें तरी हेजेर हें करपाक जाय। कुत्र्याचें करपाचें कितें? सद्याक पावसाचे दीस आसा आनी पावसाच्या वेळार गडगड बीन मारले कारण जर कुत्र्यान घास मारलो जाल्यार इफेक्ट जावंक शकता। सो इतली कुत्रे ज्या जाग्यार वता ते कुत्र्यांची खूब हें वाडलेली आसा संख्या। तेन्ना सरकारा कडेन मागता की तेणी ह्या कुत्र्यांक खंय तरी व्हरून म्हणजे हांगा जे थोडी संस्था आसा थंय हे करून कुत्र्यांक हांगसरल्यान सिटीच्यान हें करपाचें आनी भायर खंय तरी ज्या जाग्यार पळय रानां बीन आसा थंय सोडपाक जाता। ज्या जाग्यार लोकवस्ती ना थंय तांकां सोडपाक जाता आनी जेणे करून एक चुकून जर एक कुत्र्यान जर कोणाकूय घास मारलो जाल्यार आतां पावसान प्रॉब्लेम जावंक शकता। तेन्ना सरकारान तेजी काळजी घेवची आनी तेंचो बंदोबस्त करचो। फोंडा सिटीन गेले कांय म्हयन्या पासून सध्या भटके कुत्र्यांचें प्रमाण वाडलेलें आसा। विविध बिल्डिंगेचे सकयल तशेंच विविध रस्त्यांचेर हे भटके कुत्रे दिसून येतात। एकंदर 5 पेक्षा चड सुद्दां टोळी कशी एक कुत्रे हे सिटीन वावरतना दिसून येतात। ताका लागून लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो आसा। कारण 2 म्हयन्या पयलीं एका ल्हान भुरग्याक ह्या भटके कुत्र्यांनी हल्लो करून ताचो जीव घेतलेलो। ताका लागून आतां रस्त्यान वयतना आनी तशेंच टू व्हिलरवाल्यांक हे चावे घेवपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा। फोंडेच्या हॉस्पिटलांत गेल्या 2 वर्सांत अशें दिसून येयलां की म्हयन्याक 100 पेक्षा अदीक चावे घेतलेल्या पेशंटाचेर ट्रिटमेंट केल्लो आसा। हेजे वयल्यान दिसून येता की हे भटके कुत्रे खूबच डेंजरस जाल्ले आसा। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील च्यारी।